Happy birthday to Father Leonardo Correa on his special day, September 14th. Today, we're honored to share a remarkable story of faith and miracles with you. Father Leonardo Correa, a devoted servant of the Lord, will take us on a journey of how he brought the miraculous cross to Shiroda, a symbol of divine power and grace. This sacred cross holds a special significance, as it was used during the Eucharistic celebration at Kumpal Grounds, Goa, on February 6, 1986, when St. John Paul II visited India. Now, let's listen to Father Leonardo Correa's own testimony, as he shares his personal experiences and the miracles he's witnessed through this blessed cross. Father Leonardo Antonio Pantaleon Correa. After Pope Sahib John 26 गोंया गेलो तेन्ना तो गोंया फ्रीज केल्लो आनी हो फ्रीज व्हडलो फ्रीज जे पणजा चवथे केलो तो एरा सिकीर तेणेन तो बांदून तेणेन तिका घातलेलो आनी तो फ्रीज मागीर ते सरकारान काडूंक लायलो आनी काडटोच तो खंय घालतो तरी ताका गमोंक ना 3 स्वातांनी मागलेलो म्हूण म्हाका हांवें आयकल्लें पूण तांणी तो दिवंक ना शिकी तो तेजे 2 कुडके करून बरी तेगे फॅक्टरी सायडीक उडयल्लो आसलो भायर आनी हांव शिरोडा म्हाका नुमियासो येयलें 1985 हांव शिरोडा आसलो आनी सदांच पणजे वयताना जावं सिटी पोंदा वयताना म्हाका फुरसाचे दोडे वयताले आनी हांव म्हणटालो मनांतूच फ्रीज हांगाच आहा कितलीं वर्सां जालीं काबार जाता कोणब्यान काबार जातलो हें म्हणचें मनांत जातालें आनी सदांच म्हजे दोळे ते फुरसाचेर वयताले 3 वर्सांनी म्हज्या मनांत जालें हो फ्रीज हांव मागतलो म्हूण आनी गेलो सिकेरा सोबे पेरांचेर हवे आनी हांवें सांगलें सर हो फ्रीज भायर आहा पावसाचो आनी कोण वेतलो कोण व्हरो ना जाल्यार हांव व्हरतां आनी सिकेरान म्हाका सांगलें फादर हो फ्रीज हांवें बिस्व साहेबाक दिला तो आर्कडियोसीसचो तूं बिस्वाळाक माग म्हाका प्रॉब्लेम ना तेन्ना आमचो बिस्व राहुल गोन्साल्वीस तो आसलो तो म्हाका एक नंबर वयतालो हांव ताचे सोबे गेलो आनी बिस्वाक सांगलें बिस्व साहेब तो फ्रीज जो पाप साहेबाक केल्लो आतां 3 वर्सां मायज जालीं थंयसर कोण वेता कोण व्हरो ना हांव व्हरतां म्हण सांगलें बिस्व म्हणलें आनी तो म्हणूंक लागलो बरयन घाल ताका एप्लिकेशन कर हांवें रोखडें एप्लिकेशन करून दिली आनी बिस्वान तें पास केलें खुशाल जावन हांव घरा येयलो आनी सगळ्यांक सांगलें सगळे खुशाल जाले म्हणजे शिरोडकार खुशाल जाले आनी आमी त्या फ्रीज शिरोडा हाडूंक सगळे बंदोबस्त केलो आनी आपल्या लागीं एक ट्रक आसलो मायनी चलतालो तो शिरोडचोच आनी तो आपलो ट्रक दिवंक कबूल जालो अबावट 300 भुरगे एकठांय जाले ट्रकान बसले आमी ते हाडूंक गेले तो 2 कुडके केल्ले फुरसाचे ते 2 कुडके आमी जाता ते भशेन ते ट्रकान बसयले आनी ते घेवन येयले आमी आनी आमचे भुरगे त्या ट्रकान घातले शिरोडा पावतांच जेन्ना ते फुरसाचे हात लांब आसले ते वयर हाय टेन्शनाक लागले उजो जालो आनी लायट गेली पूण कोणाक कांय जावं ना तो ट्रक लोकडाचो पुलीसय लोकडाचो कोणाक कांय जावंक ना वा लायट गेली पूण भुरगे सारवार जाले आनी हे भशेन हांव तो फ्रीज आमच्या इगोर्जे लागीं पावलो तो आमी मनीस घालून साफ केलो पेंट केलो आनी घोळ्ळो
आनी उबारून दिवसर घालूंक स्वाती एक बांय अशी केली व्हडली लांब, एक 5 मिटराची. जेन्ना फुरीस आमचे लागीं कोण कोण भाशेन आमी घालतले उबारतल्यो आमचे लागीं जायना जालो. दुसरो आमचे घर बांदले बानाय आसले पयले, तांणी 10,000 मागले म्हाका हो फुरीस उबो करूंक. पयले म्हजे लागीं त्या वेळार 10,000 नासले. आनी म्हाका तेन्ना कोणें आमच्या एकल्यान म्हणलें आमी ते आमचे लागीं जोगलेचे नांव येना म्हाका आतां, शॉप बांदलें, बारशी बी पडटाले, तेजे लागीं क्रेन हाडली. आनी हे क्रेन मागूंक गेले. आनी बरें जालें तो ते घोणसाचे दीस. आपले एक क्रिस्तांव आसलो भोगमणीचो आनी एक मुस्लीम आसले दुसरे ऑफिसान. ताणें सांगलें क्रेन और आनी हाडे. आनी क्रेन ताका ताणें आमकां दिली. क्रेन हाडली, ओदोरा भितर फुरीस तो उबो केलो. सगळे खुशाल जाले. आनी हांवें क्रेन येयला मनशा कडेन विचारलें बाबा कितले पयशे? बाजार म्हाका पयशे नाकात म्हणून. म्हजे लागीं पयशे नासले 10,000. म्हणटच ताका म्हज्या कोर्सान 300 रुपया हातीक काडून दिले आनी तो हॅपी जावन गेलो. आनी भाशेन फुरीस उबो जालो. आनी ताजें इनॉग्रेशन आमी 14 सप्टेंबर ते दीस म्हज्या बर्थडे जल्माचो दीस, त्या दिसाक आमी व्हडलें सेलिब्रेशन करून इनॉग्रेशन केलें. कुठे आयज आहा. आनी हे फुरसान पयली मिलाक केली ती म्हाका. म्हणून येता पयली मिलाक वाटेर लायट गेली ती ते जावं ना. हांव दुयेंत पडलो आनी म्हाका ट्रान्सफर येयल्लो नागोली. आनी दुयेंत जावन दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करूंक पडटा म्हणून गॉलब्लॅडर. आनी ते तितून फातर जावन पिंड आख्या आंगार जाल्लें आनी ऑपरेशन करूंक मेळनासलें. दोतोर म्हणलो रावलो. चोडटा 14 जावचे आनी 14 जाल्यार मरतलो. आनी ते पासून रावलो तो देंवयलें 8 जातरी हुंगरीन दिवपी दोतोर एग्री जालो. हुंगरी दिवन पळोवपाक आनी भितर गेलो. हुंगरी दिली, ऑपरेशन करून कातरलो आनी कातोस फेल जालें म्हणून दोतोर सांगूंक येयलो. भायर येयलो आनी भावाक सांगलें ऑपरेशन फेल जालें. भाव म्हणूंक लागलो आपूण बोंबय व्हरता. बोंबय व्हर, खूंय व्हर, मॅडिकल आनी कांय उरोंक ना. खंय व्हर आनी कांय उरोंक ना. सगळें हांवें केलां आनी ताका खंय व्हर कांय जायना. जायच्या आतां आनी हाडून म्हाका बॅडीचेर घातलो मड कशी. आनी सगळे रडपाची रडली. सगळे येयली रडली. म्हाका दिश्टी पडटा रडटात ती. आनी तेन्ना दुसरे दिसा म्हाका विजन येयली. फुरीस हांवें 2 फुरीस म्हाका दिश्टी पडलो वयर. आनी उतरां मागणी येयली, सायबा तुवें म्हाका पाद्री केला, म्हजी गरज जाल्यार म्हाका दवर. दुसऱ्या दिसा चिक्कण म्हज्या रगत हेरोंक लागली. मातशे वेळान दोतोर येयलो तो पयलो. दोतोर म्हाका पयला आनी कांय करूंक ना. आमची सायबिणीचे पायनेल हाडलें, फुरीस हाडलो, ताजो हुमो गेला आनी गेलो. दोतोरान म्हाका फोंडांत घातलेलो. तो आतां बरो आहा म्हूण तो गेलो. मागीर दुसरे दिसा येयलो आनी म्हाका पयलो आनी दूख लायलो 2 दिसांनी. आनी म्हाका धुलो. हांव बसलो आनी 2 दिसांनी घरा वचपाक धाडलो. आनी 4 दिसां भितर हांव घरा पावलो. ही जावन आसा पयली मिलाक त्या फुरसाची. आनी म्हज्या फाटल्यान जायते आयकलां, जायते जाणांक तो फुरीस पावला, मिलाक गेल्यात आनी बरी जाल्यात ह्या कारणान.